रस्ते खणपाची परवानगी नासतना रस्ते खणून मुरगांवांत सगळी वाट लायता म्हण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान अदानी कंपनी आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. पुलिशेन हाचेर लक्ष घालचें म्हण आमोणकरान मागणी केल्या. RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. मागलेले आसा इंडियन ऑयल अडानी गॅस प्रायवेट लिमिटेडचे आनी ते अरेस्ट कर म्हणून डिमांड केल्लो आसा. जे ऑफिशियल्स आसा पळय ते अरेस्ट कर म्हणून तांकां इमिजिएटली तांकां अरेस्ट जावंक जाय. तेंचेर FIR फायल जावंक जाय. कित्याक आयज तेंच्यांनी आमकां आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशें वास्कोकरांक तशें मुर्मुगांवच्या लोकांक ग्रांटेड घेतलेलें आसा. आयज तेंच्या मदीं खंयच म्हाका दिसता की एक भंय म्हणटा तो ना जाल्लो आसा. कित्याक आयज ते कंटिन्युअसली तेंचे डिगींग चालू आसा आनी जेन्ना डीग करता तेन्ना ते कोणाकूच विचारना आसा. होणकुलां मारता जे लागून आमचे लायटीचे लास्ट टायम जे कनेक्शन प्रॉब्लम जालो. लायटी 22 वरां जाली आमकां लायट नासल्या कारणान मुर्मुगांवचे लोक सफर जाले. तशेंच आख्खे वास्कोकराचे लोक सफर जाले. त्याच प्रमाणे आतां उदकाचे कनेक्शनाचेर डॅमेज केल्ले आसा. थंयचो रस्तो आमचो मेन रस्तो जो कनेक्ट जाता वास्को सगळ्या लोकांक खंयसर तेंच्यांनी रस्त्याक प्रॉब्लम केलो आसा. रस्तो आख्खो सकयल भितर गेल्लो आसा आनी ते लायटीचो जो पोल आसा तोवूय पडपाचो आसा. सो अशी तेंच्यांनी ही नाटकां केलेली आसा. द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅड डन अ कंप्लेंट and I was continuously following up the electricity department. Now I spoke to PI, so PI also told me that they had given a complaint from the electricity department, that complaint against Goa Indian Adani Gas Private Limited damaging electricity department cables म्हणून ही कंप्लेंट दिलेली आसा. बट हेजेरूय काय अजून पर्यंत एक्शन झालेले ना. सो आता हांवें PI पर्सनली रिक्वेस्ट केलेलो आसा की हेजेर बेगीनच्या बेगीन इन्क्वायरी जावची आनी हांकां सगळ्यांक अरेस्ट करून तेंचेर FIR जावची म्हणून. आयज बारीक लोक जेन्ना एक बिश्ट घराची पायपलायन घेवपाक गेले, लायटीचे कनेक्शन घेवपाक लागून खंय मातशे खणपाक गेले जाल्यार तेंचेर फायन 10,000 फायन 25,000 फायन. तेंकां कितली फॉर्मेलिटी करची लागता. आनी हे मेन सिटीन आमचे येते ते व्हडले रस्ते डॅमेज करता खणटा आनी तांकां विचारपी कोण ना. Regarding the damage of water pipeline by one company, so as per his complaint, I will call that party and I will verify the documents. And if anything is there, and if anything is not there, the documents are proper, permission is not, documents are not there, I will take necessary action.